नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वतीन सामाजिक जबाबदारी योजनेत गोटेगाळी हांगा तयार केल्ले बटरफ्लाय पार्क MLC गणपती उळवेकर हेमी उद्घाटन केले। कारवार तालुकाच्या गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागातल्या गोयर वयच्या रस्त्या बाजून सुमार 1 हेक्टर जमनीचेर तयार केल्ले बटरफ्लाय पार्क उद्घाटन करून उलयले MLC गणपती उळवेकर। स्थानिक नागरिकांक इतलेच न्ही, पयसल्ल्यान येवच्या प्रवासी लोकांक बी हे पार्क खूब आकर्षित जातले। वन विभागान हेची देखरेख करूंक जाय अशें तेमी सांगले। DFO वसंत रेड्डी हेमी उलोवन सांगले, बटरफ्लाय पार्क स्थानिक लोकांच्या मागणे प्रमाणे तयार केला। सार्वजनिकान हेजो सदुपयोग करून घेवंक जाय। आमगेल देशात 1,500 पेक्षा जास्त जातीचे फुलपाखरे आसात आनी आमगेल देशातच 300 प्रभेद आसात। हे आनी खंयचे देशात बी पळोवंक मेळनात। हे पार्क मार्फत विद्यार्थ्यांक खूब इतले शिकूंक अनुकूलता जातली अशें तेमी सांगले। कैगा योजनेचे डायरेक्टर PG रायचूर, कैगा चीफ कन्स्ट्रक्टर BK चन्नकेशव, ACF मंजुनाथ नावी, कद्रा RFO गजानन S नायक, गोटेगाळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष प्रभा मडगांवकर, कारवार RFO मरिया कृष्णराजू, ग्रामस्थ आणि इतर लोक ह्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायची दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। मुखाल्ल्या 50 वर्सात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्याक जातले असे MP अनंतकुमार हेगडे हेमी सांगले। होन्नावर तालुक्यात जाल्ल्या एक कार्यक्रमात उलयले MP अनंतकुमार हेगडे, फुडल्या 50 वर्सात हिंदू जनसंख्या कमी जातली आणि जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्याक जातले। आमगेल संस्कृतीचे मूळ उमसून गेल्यानंतर आमगेल नाव दवरून घेवन कितें फायदो? देशात खत्र्याची परिस्थिती आसा। 2-3 वर्सात समुद्र किनारपट्टी भागात 4-5 लाख फ्लोटिंग पॉप्युलेशन जास्त जातले। आमगेल लोकांन हेजो उपयोग करून जाल्यार इलेक्शनात जातीचो हिशोब तकल सकल जातलो। दुसऱ्या राज्याचे येयले हांगा MLA MP जातले। सीबर्ड योजनेत 2-3 लाख लोक भायल्यान येतात। तेमी मत घायल्यारच 2 MLA जिखू शकतात। इतले वर सुदारणे बद्दल उलयनाशिल्ले। खंय इलेक्शनात पार्टेक डॅमेज जातलो म्हणून गप रावताले, पण आता कोणी बी कितें म्हणल्यार काम करूनच वयचे बद्दल निर्णय घेयला। जिल्ह्याचे थोडे लोक कोर्टाच्या वयचे कामाकच शूरपान दाखयतात। सुदारणेक आड येवचे नायकत्व खरे तसले लोकांक मर्याद दिसूंक जाय। ह्या 2 वर्सात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात किती सुदारणा जावंक जाय ते करूनच वयतलो। बरोबर येत जाल्यार येया,
आनी आड येयल्यार मागीर आपल्यालो आवाज बदलतलो अशें MP अनंतकुमार हेगडे हेमी कडक वार्निंग दिले. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅದೇ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ, ಅದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪವಾಸ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ, ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಬೆಳಕು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವೇ ಕಿತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ದೇಶದ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಹಾದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚರ್ಚೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. गोंयच्यान कर्नाटकात येत आशिल्लो गोंयचो बनावटी बेवारस सोरो कॅसल रॉक स्थानकार जप्त जाला. खूब इतले दिवसाच्यान रेल्वे मार्गान कॅसल रॉक हिंगा गोंयच्यान सोरो येता आनी रामनगर, लोंढा, जगलपेट भागात पुरवठा जाते आसा. सद्याक ताब्यात घेयिल्लो सोरो जगलपेट व्हरचो बेत आशिल्लो अशें सांगते आसात. जाल्यार जप्त केल्ल्या सोऱ्यांतल्यान किमती सोरो गायब केले बद्दल नागरीक उलयते आसात. सुण्याक आमी विश्वासीक प्राणी म्हणटात, पण घराकडेन हाड पोशिल्ल्या सुण्याक सोडल्यार इतर सुण्याक अन्न घालूंक कोण मुखार येनात. पण हांगा एक महिला वारीसदार ना आशिल्ल्या रस्त्यावयल्या सुण्याक जेवण घालन तेमगेले जीव वाचेचे कार्य करतेत येयला. कारवार शहराच्या ढोबेगड रस्त्या बाजूचे वासी निर्मला अल्फान्सो हेमी एक अलगच छंद लावन गेलात. आठवड्याक 2 पटी कारवार शहराच्या वारीसदार ना आशिल्ल्या सुण्याक जेवण घालतात. रस्त्यावयल्या सुण्याक जेवण घाल म्हणून हेमकां खंयच्या संघटनेन किंवा संस्थेच्यान पयशे येना. हेमी आपले स्वता पयशे खर्च करून घेवन सुण्याक जेवण घालतात. कारवार शहरात कितलींशीं बेवारी सुणीं आसात, तेमकां सारकें जेवण मेळना. गेल्ले 2 वर्सांच्यान लॉकडावन लागू करून घेवन हॉटेल, दुकान बंद आशिल्ल्यान रस्त्यावयलीं सुणीं उपाशी पडिलीं आनी कितलेशीं सुणीं भुकेन मेलीं. सुण्याल त्रास पळयले निर्मला अल्फान्सो हेमी आपल्याच्यान कितले शक्य आसा तितले जेवण तयार करून शहराच्या अलग अलग भागात घालूं लागले. आता निर्मला अल्फान्सो हेमगेल कारीच्या हॉर्ना आवाज आयकतरेत सगळीं सुणीं कारी कडेन धांवन येतात आनी घाईल जेवण खातात. मोनी जातीक आपल्याक कितें त्रास जाता म्हणून तेमकां सांगूं कळना. पण आमी मनुश्य सगळ्यांत श्रेश्ठ जावन आसात. तशें म्हूण तेमगेल त्रास आमी जाणून घेवंक जाय आनी तेमकां मदत करूंक जाय अशें विचारान आपूण सुण्याक जेवण घालूंक सुरू केलां. हितूंत आपणाक आनंद मेळटा अशें निर्मला अल्फान्सो हेमी सांगतात.
हांव निर्मला अल्फान्सो कारवार गांवचे आनी हांव हे स्ट्रे डॉग्साक न्ही बिदी पेट्याक हांव जेवण घालते आसा सिन्स लास्ट इयर एप्रील 1 हांव सुरू केलें लॉकडावनाच्यान आनी कित्याक फूल कंप्लीट लॉकडावन आसलेलें आनी हे वाटेवयल्या पेट्याक खंय जेवण मेळनासलेलें न्ही तशें म्हूण अरावंड 650 डॉग्साक हांव जेवण घालतालें तेन्ना आनी मागीर अरावंड आफ्टर 3 months मागीर हांव पयलीं सद्दां घालतालो हांव एवरी डे 7 days a week मागीर हांव तेजे नंतर 3 days a week घालूं लागला एवर सिन्स एप्रील मे जून जुलायत थावन आतां म्हणसर हांव थ्रायस अ वीक जेवण घालता आसा पूण आतां ओन्ली ऑन द हायवे आनी मदीं थोडे कडेन कित्याक लॉकडावन ओपन जाल्या नंतर पेट्याक थोडें जेवण मेळटा सो आतां अरावंड 350 डॉग्साक हांव जेवण घालते आसलें पयलीं हांव 60 kilos रायस रांदतालें आतां हांव अरावंड 30 kilos रायस रांदता आनी हे विथ चिकन मिक्स करून तेमकां घालते आसा आनी केन्नाय पेट्याक रोग बी कसले येयल्यार म्हळ्यार इंजरीज ना कितें मार जाल्यार हांव तेमकां गुळी घालता एंटीबायोटिक्स एक जरा एक्सपेन्सीव आसा पूण हांव सांगता की ते एक एंटीबायोटीक दिला पुरो न्ही स्ट्रे डॉग्साक तेमकां खूब इफेक्ट जाता म्हळ्यार नेक्स्ट टायम येयले तेन्ना 2 दीस सोडून आमी येयले तेन्ना तेमी एकदम इम्प्रुवमेंट उरता आनी 3 एंटीबायोटिक्सा भितर तेमी फुल्ली कंप्लिटली क्योर जातात आनी तेमकां कितले रिलीफ मेळटा ते पेट्याक न्ही तेच म्हण हांव तुमकां एक संदेश दिता कारवार लोकांक की तुमगेले घरा आजूबाजून न्ही थोडे इतले शीत घायला की पेट्याक तेगेले पोट तरी भरता न्ही आनी प्राणी न्ही कोणाल तरी नांवान येता आमगेले घरा न्ही कोण तरी उरूंक शकता ती म्हाका खबर ना आमकां खबर ना ते एक्चुली पूण तेमकां इल्लें पोट भरून जेवण दिल्यार आमगेले चड कांय वचना पूण आमी कितले हॅपिनेस येता आमकां कितले खुशाल बरीत जाता आमी न्ही आनी हे खुशाल बरीत आनी तेमगेले एक सूख दिवच्याक न्ही आमगेले हाती आसा न्ही ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स आमी कोणाकय हेल्प करूं जाय एक मनशाक जावं एक जानवर जावं कितें आमकां दिसता की समबडी नीड्स हेल्प आमी मुखार वचूं जाय आनी चड करून कोणाक आहार जाय तेमकां दिवंकूच जाय आमी ल्हानपणीच्यान म्हाका कंपॅशन आसा एनिमल्साचेर न्ही ल्हानपणीच्यान मागीर मम्मीक हांव कितें सांगता हांव व्हड जाल्या नंतर हांव सगळे पेट्याक बरें करतालें मागीर मम्मी बी न्ही म्हाका खूब सपोर्ट करताली खंय पेट दिसल्यार तेमकां खाय जाल्यार तेमकां बरें करूंक खंय जेवण घालूंक ती म्हाका हेल्प करताली न्ही सपोर्ट करता मागीर व्हड जाल्या नंतर मागीर हांव अशें जाल्यार हें सुरू करचे पयल्यार आमगे स्ट्रिटार अरावंड 20-25 डॉग्साक सदां जेवण घालता आनी म्हाका हेल्प करूंक म्हगेले हें आसा न्ही म्हाजे वांगडा कोण रावता पळय एस्तर ते बी म्हाका खूब हेल्प करता फूल सपोर्ट करता अरावंड ते म्हाजे वांगडा अरावंड 15 years आसा आनी ते बी खंयचे एनिमल्स कितें इंजरी जाल्यार हांव हेजे पयलीं बी हे काफ न्ही वासूर अरावंड 15 वासूर म्हगेल्या कंपाउंडा बरें जाला खंय इंजरी जाल्यार न्ही हांव तेमकां घरा हाड आनी पूण ते एक वासुराक न्ही फुल्ल बरें जावच्याक इट टेक्स अरावंड 2.5 months तेमगेल्या घायच्या 2.5 months तेमकां पळयताले वर्क्स आउट व्हेरी एक्सपेन्सीव कित्याक ते म्हारग तेजे वखद मेडिसिन्स आनी तेमकां दूद पिवूं जाय पूण हांव अरावंड तितले अरावंड 15 वासराक हांवें बरें केला म्हगेल्या घरा मॅडम आमी पळयलें की जायते लोक कुत्रे पोसता घरान लॅब्रिडॉर जावं या आनी खंयचे जावं जायते जर्मन शेपर्ड जावं जी जायते लोक बरे जेन्ना जी कुत्रो जी वाटेवयलो कुत्रो आसता ते कोणी मोग करूंक पळयना हे तुमी मेसेज कितें दिवपाक शकता येस आनी हे एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट हांव तुमकां सगल्यांक विनंती करता की प्लीज गोवन स्ट्रे डॉग्स जे कितें आसा पळय रोडार खंय मेळटा ते तुमी एडॉप्ट करा कित्याक हे पेडिग्री डॉग्स कोणी तरी एडॉप्ट करतले पूण हे स्ट्रे डॉग्स इतलो मोगाळ आनी इतले इमानदार उरतात तेमी तेमकां तुमी पोसात आनी एक्चुली हांव कितले की पेटे हाडलात घरा न्ही ल्हान पिलां मेळ्ळेले तेंक मात 1-2 म्हयने बरे कन मागीर हांव सगळे ग्रुप्सा भितर घालता आनी तशें जावन कितले लोकांक पोसूंक वयला कारवारच आनी हांव सांगता ते इतले खूश आसा ते स्ट्रे डॉग्साक घेवन आनीक म्हळ्यार हे स्ट्रे डॉग्साक कितें प्रॉब्लम उरला न्ही बेगी घूण जाता नॉट दांडेली सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेजाचे NCC द्वितीय आणि तृतीय वर्षाचे कॅडेटाक जानेवारी 27 तारीख ते फेब्रुवारी 2 तारीखपर्यंत 7 दिवसाचे B आणि C प्रमाणपत्र दिवचे कॅम्प कॉलेज सुधारण समितीचे सदस्य US पाटील हेमी उद्घाटन केले. NCC कॅडेट कॅम्प उद्घाटन केले US पाटील आणि 29 कर्नाटक BN NCC कारवार हेजे यल्लप्पा बोवी, महेश पाटील, सुभाष नट्टोडेकर हेमी कॅडेटाक ट्रेनिंग बद्दल माहिती दिले आणि ट्रेनिंगात शिस्तीन वागूंक सांगले. कॉलेजाचे शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी आणि NCC ट्रेनर उपस्थित आशिल्ले. सुबेदार साहब पाटिल और कॉलेज के जो भी स्टाफ है उन्होंने इधर बुला के हमको
को जो सहकारी दिया उसके धन्यवाद मानता हूँ। जो अभी जो 7 दिन का कैलेंडर चल रहा है उसके अंदर जो भी हम ट्रेनिंग देंगे इसका कुछ मकसद या एम होता है, इसलिए हमको इधर बुलाया गया है और ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग चल रहा है। हमारा एक ही मकसद है, जो हम अभी इस देश के आर्मी ज्वाइन किया है और ये वर्दी पहना है, उसी जगह पर आपने इधर आना चाहिए। जो इस पोजीशन पर आता है वो कोई बड़े घर का या कोई नहीं आता है। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिजल्ट बी मेळटी आसा। त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल। आणि सद्याक संधिवात आणि जॉइंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात। उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉइंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कारवार बेळगाव जिल्हा थोडे कडेन अजून म्हणल्यार निश्चित ना। तेजेन कितें अनुचित घडल्यार व्हड मनस्ताप जाता। थोडे वर्सां पयले गोवा मार्गा वयल्या अस्तुली ब्रिजार पुण्याचे एक व्यक्तीन एक युवतीलो खून करून मृतदेह ब्रिजा वयल्यान उडयलो। जाल्यार हद्द समस्ये वयल्यान कितले तास मृतदेहाचो पंचनामा बी जालो नाशिल्लो। जाल्यार खूब फावटी कारवार बेळगाव हद्दीत अपघात जाल्यार खंयच्या स्थानकात तक्रार करचे असलो प्रश्न अपघातग्रस्ताक परेशान करता। या भागातल्यान उत्पन्न मेळटे उरल्यार सरकारी अधिकारी हद्दीबाबत समस्या निर्माण करनात। जाल्यार असले अनुचित प्रकार जाल्यार आपणाचेर कामाचे भार नाका म्हण हद्दे समस्या मुखार करतात। तस म्हण कारवार आणि बेळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकाऱ्यान आपणाली हद्द ओळखून घेवन नवीन बोर्ड करून नागरिकांक हेजे बद्दल सूचित करूं जाय अशें नागरिक सांगते आसात। शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 767 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। त्यापैकी कारवारात 42, अंकोला 52, कुमटा 44, होन्नावर 36, भटकळ 53, शिर्शी 78, सिद्धापूर 65, यल्लापूर 86, मुंडगोड 48, हळयाळ 112 आणि जोयडात 48 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 66,325 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली। त्यापैकी 65,787 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,835 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 803 लोकांले मरण झाला। आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।